नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यार आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। पर्यटकांक लुटपी कळंगूट वाठारांतल्या 34 दलालांक पुलिशेन केले अटक। कळंगूट पुलिशेन धडक मोहिमे वरवीं केली कारवाय। वेळसावच्या पालेतळ्याचे गाळ काडपाचे अर्दकुटे उरिल्ले कामाक परतून जाली सुरवात। साकोड्डे रानटी जनावरांनी केली शेतां पिड्ड्यार। शेतकारांचे लुकसाणान सरकारान घालचे लक्ष, शेतकारांची मागणी। भुईगत केबलिंग आनी रस्त्याच्या डांबरीकरणाचे काम पावसा पयलीं करात पुराय। कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोचो अधिकाऱ्यांक आदेश। फोंडे चिरपुटे वाठारांतल्या रस्त्याचे 90 लाख रुपया खर्च करून डांबरीकरण जालें सुरू। आनी गोंयभरांत व्हडा पुनव मनयली व्हडा भक्ती भावने। आतां खबरो विस्तारान। दर्यादेग वाठारांत पर्यटकांक दलालां कडल्यान सतावपाच्यो घडणुको चालूच आसात। ह्यान पयलीं कितलेशेच प्रकार दर्यादेग वाठारांनी घडल्यात। शेनवारा कळंगूट पुलिशेन राबयल्ल्या खासा मोहिमेंत वट्ट 34 दलालांक ताब्यांत घेतले। हे दलाल पर्यटकांची फटवणूक करून तांकां वेगवेगळे हावेस दाखोवन तांकां लुटयताले अशें उक्ताडार आयलां। पुलिस स्टेशनातले खूप कंप्लेनी येता फ्रॉम द पंचायत, फ्रॉम लोकल पीपल की टाउट भोंवता, लोकांक सांगता की तुमकां लडकी मिलेगा आनी कितें मिलेगा म्हणून तांकां खंयच्या बार्रांनी व्हरता, तांकां लुटता अशें आमकां हांव येवन खूब कंप्लेनी म्हणजे इवन पंचायत मेंबरांनी येवन हांगासर म्हाका सांगलें। सो SP अंडर द सुपरविजन ऑफ SP नितीन वॉल्सन आनी SDPO श्री विश्वेश करपेन आमी एक ड्रायव सुरू केला। तो ड्रायव म्हणटा तो कालच्यान सुरू केला आमी। कालच्यान आमी जाता तितले रस्त्यार दिसता पळय सांजच्या टायमार टाउट्स आसता जे लोकांक फटयता ट्युरिस्टांक की तुमकां आमी सगळें प्रोवायड करपाक शकता, हें करपाक शकता आनी व्हरोन तांकां खंय तरी फटयता तांकां आमी धरपाक स्टार्ट केला। आनी तेंचो आतां कलंगूट पुलीस स्टेशनार एक डेटाबेसूय करपाचें आमी। डेटाबेस कित्याक तांकां फर्स्ट टायम ऑफेंडरांक 5,000 फायन एज पर ट्रेड एंड टुरिजम एक्ट। सेकंड टायम ऑफेंडराक द फायन गोज अप टू 50,000। सो डेटाबेस करपाचो सेकंड टायम आनी थर्ड टायम ऑफेंडराक इवन पनिशमेंट एंड इम्प्रिजनमेंट। सो हो डेटाबेस करून आमी ही ड्रायव कंटिन्यू दवरतले। दीस इज टू डिस्करेज टाउट्स फॉर ऑपरेटींग इन कलंगूट एरिया। सो बिकॉज मॅक्सिमम कंप्लेनी आमकां लोकल लोकांच्यो, पंचायतीच्यो, लोकल बॉडीज आर तेंच्यो आर ओनली रिगार्डींग टाउट्स। सो दीज डायरेक्शन्स टू बुक मॅक्सिमम टाउट्स आर कम फ्रॉम माय सुपिरियर्स एंड वी विल बी कंटिन्युअसली taking care that there are no doubts seen on Kalangut. कांय दीस आदीं वेळसावच्या पाले तळ्याचे गाळ काडपाचें काम सुरू केल्लें, पूण कंत्राटदारान अर्दवटूच काम करून पळ काडलो। देखून थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तावन कुट्टाळेचो आमदार आंतोन वाझाक कागाळ केली। तळ्यांतलें गाळ काडपाचें काम पुराय करूंक ना अशी कागाळ केल्या उपरांत आमदारान कंत्राटदाराक परतून JCB घेवन अर्दवट दवरिल्लें काम पुराय करपाक लायलें।
सांगपाचें म्हळ्यार सर आतां हे आमचे पाली तोडे सगळे लोक जाणा कितलें बरें कितलें नुस्तें हिंगा मेळटा. एका 20-22 वर्सां जालीं एका कोणें हात दिको लागूना तें वयर पुरोन न्हू तितून तें सारकें ग्रावंड लेवल जावपा पावलेलें. हिंगा गणपती तितून विश्वासन करताय तेय तांकांय ते बुरोवपा मेळना वयर सोताले. पूण जेन्ना म्हजो जनरल सेक्रेटरी आहा जतीन बाब कमिटीन हांव प्रेसिडेंट आहा जेन्ना आमी आमच्या शेतकारांक कितेंय तरी बरें जाता तें करपाक आमी सदां मुखार. आनी हो आमकां आदार मेळटा आमच्या कोर्ताली फार्मर्स क्लबाचो आनी तसो बाब आमचो आंतरबाज MLA तेजो आमकां जायत आदार मेळटा. आतां जेन्ना हें मशीन गायलें थोडें काम जालें तें मागीर मशीन गेलें पूण लोकांगेलें कितें जालें MLAन कितें केलें तें थोडेशी मात काड मरे अशें जें कोणाको करूंक जायना आनी करूंक सोदनाय ते मनीस उलोवपाक तयार आहाय. पूण आज आमी बाबा आंतरबाज आमचो MLA आवट ऑफ स्टेशन आहलो येता आमी काल ताका सांगलें की बाबा आनी मातशें ती मात काडपा जाय. आनी आज सकाळीं ताणें येयलो हिंगा पर्सनल येयलो आनी ताणें हेंचो आमकां JCB धाडली. आतां आमी उरलेली माती काडून ती मातशें पोंदा घालपाक आमी हें करतले. सो आमी आज MLA हांवें काम चोयलां ते भाशेन तो आपल्याक जाता तें काम ग्रासरूट लेवलाचेर तो करपाचो. सरकार शेतकारांक प्रोत्साहन दिवपाचो व्हडल्यो घोशणा करता पूण प्रत्यक्षांत शेतकारांचे कितें हाल जातात हें कोणाकूच पडूंक ना. साकर्ड्या रानटी जनावरांनी शेतांचो इबाड करून सोडला पूण सरकारान ह्या रानटी जनावरांच्या नियंत्रणाचेर कानार सोडल्या. अशीच एक गजाल थळावो शेतकार राजेंद्र देसाया बरोबर घडल्या. सरकारा कडल्यान पुरस्कार मेळूनय सरकारान तांच्या वेवसाया कडेन आडनदर केल्या. कारण म्हणजे ही सगळी जमीन पडींग जी दिसता ती फक्त गवारेड्या लागून दिसतात. गवारेड्या जाले आता जवळ आता म्हयनोभर 1.5 म्हयनो सुमार जाला गवारेड्यांनी सामको धुमाकूळ घातलेला. हांवें सकयल कांगां लायल्लीं सकयल टमाट लायले सगळे गवारेड्यांनी खावन चिटकी बिटकी लायली सगळी गवारेड्यांनी खावन उडयली. ताका लागून आतां करचें काय ना हो विचारान आतां जवळ आतां म्हयनोभर आतां त्याच विचारान आसा. कित्याक आमी करप हांगसर कित्याक म्हाजे लेबर आसा 6-7 लेबर हांगसर गांवचे आसा आनी बाकीच्या आनी तेंचो पगार सुटोना हांगसर आनी आमचें उदरनिर्वाह चलपा जायो. ताका लागून आतां करपाक जाय आमकां म्हणून आतां विचारान हांवें रिस्क घेवन आतां करपाचे खातीर पायपलायन बी सगळी घातलेली आहा आनी आमी आतां फाल्यांच्यान आतां हाका परत चालू करतले. आतां एक्चुअली म्हणल्यार दोडगी म्हाजी आतां इतली जावपाची कित्याक हांव 18 हेका फाटल्या म्हयन्याच्या 18 तारखेक घालतालो हांव कळ्ळें. तेन्ना ते आतां इतलें म्हणल्यार जावपाची दोडगी म्हणजे फस्ट खरें म्हणजे गोंयान फस्ट म्हाजी दोडगी भायर सरताले हांगसर हॉर्टिकल्चराक. तेन्ना भेणे घातलेले दोडगी तेन्ना हरीत क्रांती अशें प्लॉट दिसता पूण आतां खरें हो प्लॉट पळयत जाल्यार म्हाका सुद्दां खूब वायट दिसता कित्याक इतलें करप आनी आमच्या गवारेड्यांनी खावप. तेन्ना सरकारान हेजेर कितें नियंत्रण करपाक जाय. आनी हांवें कंप्लेंट सुद्दां दिल्ली पूण त्या कंप्लेनीचेर सरकार अजून कांय म्हाका दिसता ठोस पावलो उखलना दिसता. शिवोलचे आमदार दिलायला लोबो आणि कळंगूटचा आमदार मायकल लोबोन अंडरग्राउंड केबलिंग आणि चालू आशिल्ल्या रस्त्याच्या कामाची पळोवणी केली. या पळोवणे वेळार भौशीक बांदकाम खाते आणि वीज खात्याचे AE आणि JE लेगीत हाजीर आशिल्ले. पावस उमऱ्यार पावला देखून ह्या कामाचो नियाळ घेवन जाता तितल्या बेगीन हे काम पुराय करपाच्या नदरेन आमदारांनी ही पळोवणी केल्ल्याचें कळटा. फोंडेच्या चिरपुटे वाठारांतले भुंयगत केबल्स घालपाचें काम पुराय जाल्या उपरांत नोव्हेंबरांत त्या वाठारांतले रस्त्यांचें डांबरीकरण करतले अशी माहिती वीज मंत्री आनी मडकयचो आमदार सुदीन ढवळीकारान दिली. शेनवारा फोंडे बस स्टँड वाठारांतल्या रस्त्याच्या डांबरीकरणाचो कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत तो उलयतालो. वट्ट 90 लाख रुपया खर्च करून रस्त्याच्या डांबरीकरणाचें काम हातांत घेतलां. जवळजवळ 1 कोटीच्या वर सगळे हांगच्यान वयर फर्मागुडी पर्यंत आनी सकयल हे परत 2-2.5 कोटीचे हांगेलो जो वार्ड आसा ह्या पंचायतो तें ऑलरेडी काम आयलां. येता त्या डिसेंबरांत तें काम कंप्लीट करतले.
कनेक्शन झाले बरोबर ते काम कंप्लीट करतले. अंडरग्राऊंड आणि कनेक्शन हे दोन्ही गोष्टी झाले बरोबर ते काम पुण्यातले काम हे झाले ह्याची मी अंडरग्राऊंड केबलिंग असं ते मायलांवर आणि चिरकुट्यामधले जे थोडे रस्त्यामधले थोडे मायलांवरले त्यामध्ये चिरकुट्यातले जे काम आसा ती पंच आमची हांगा उबी आसा तिचे अंडर ते काम आमचे नोव्हेंबरान चालू कॉस्ट जवळ जवळ 90 lakhs रुपीज संबंध बस स्टँड आणि हे PWD करता आय एम थँक टू चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा आणि त्याबरोबर PWD कारण आउट ऑफ पेमेंट करून हे काम आमकां ताणें केलें. सर थिकनेस कितले आहे काय ही 40 mm प्लस नंतर करता जवळ जवळ 500 mm घालत. शेनवारा गोंयभर वेगवेगळ्या वाठारांनी वडा पुनव व्हडा उमेदीन मनयली. वडाची पुनव म्हळ्यार पतिव्रतेचें महत्व सांगपी व्रत. अंदू पावसाने उपकार केल्ल्यान बायलांच्या उमेदीत भर पडिल्ली. वडाचे पुनवे निमतान दिवचल शारा सयत गांवांनी उमेदीचे ल्हार फाकिल्ले. सकाळच्यानूच सवायशीण बायलो वडा कडेन जमताल्यो. नटून थटून सवायशीण बायलांनी दरेका वडाच्या झाडां कडेन गर्दी केल्ली. परंपरे प्रमाण वडाच्या झाडाची पुजा करून सवायशीण बायलांनी मनातली इत्सा प्रगट करीत वडाक 7 फेरे मारले. देवांक वायण दवरले उपरांत एकामेकाक वायण दीत वडाचे पुनवेचे व्रत मनयले. आयज वडाच्या पुनवेचे सगळ्या बायलांक सुवासिनींक हांव खूब शुभेच्छा दिता. आणि आमच्या हांगा बड्ड्याची एक अशी प्रथा आसा ती आजून पासून हांगासर जेन्ना लोकांनी येवन कितें मागलें देवाचें आनी हांगासर वडाची पुना केल्या तेंचे खूब कश्ट जावं केन्ना तांकां त्रास जाल्ले आसा तेंचे घोव बरें नासलेले ते बरें जाल्ले आसा अशें आमची जाणट्यां कडसून हांवें आयकलां. आणि म्हाज्याय लग्ना उपरांत हांव हांगासर एक मुद्दाम येवन करता. हांगा प्रत्येक जाण सवाशिणी येवन पुजा करता. ही सत्यवान सावित्रीची कथा सगळ्यांक खबर आसतली. तिणें आपल्या घोवाक कसो तिचो प्राण यमा कडल्यान घेवन येयला ती. तशें प्रत्येक जर बायलेन आपल्या घोवा बरोबर तटस्थ रावली तेच्या फाटल्यान रावली जाल्यार सत्यवान सावित्रीची प्रथा ही आमी सदींच कायम दवरतली अशी उरतली. आणि आतांच्या कलियुगान म्हणटात तशी हें देवस्की करपाक लोकांक टायम मेळना. पूण तेंच्यांनी केन्ना कसलीं कामां आसलीं जावं तेंचे घोव कसले कामाक गेल्लो जावं कसले हेका गेलो तेचे कितें प्रोजेक्ट असो म्हणनाका जावं कितें तेजें काम आसत तेच्या बरोबर बायलेन तेच्या फाटल्यान रावपाचें. ही आजची सावित्रीचें हें आसा. शेनवार सावन काले ते पणजे मेरेन कदंबा बसीची सेवा सुरू जाली. ह्या बसींचे उक्तावण कदंबा महामंडळाचे व्यवस्थापक संचालक संजय घाटे हांणी केले. कदंबा बस सुरू जाल्ल्यान काले वाठारांत उमेदीचे ल्हार पातळ्ळा. खूब वर्सां जालीं ह्या वाठारांत कदंबा बस सेवा बंद आशिल्ली. ताका लागून कदंबा बस सेवा सुरू जावची म्हणून आदलो सरपंच सूरज नायक, सरपंच किशोर देसाय आणि अध्यक्ष उल्हास तुयेकार आणि कदंबा महामंडळाचे व्यवस्थापक संचालक संजय घाटे हांकां मागणी केली. एकायशांतल्यान 21 रुटाक बस पयलीं चलयताली. तिचो रूट वेगळो आशिल्लो आनी मागीर रस्त्याच्या हाका लागून गाडी बंद करपाक आयिल्ली. ती आमचो किशोर बाब गांवस हांणी हेच्या प्रयत्नान आनी आमच्या चेअरमॅन उल्हास तुयेकर हांच्या एप्रुवलान ही बस आमी आतां आयज चालू केल्ली आसा हांगा परत कश्टी गांवांतल्यान. फक्त वतना ती आतां सांग्या वयल्यान वतली. आनी आमच्या कदंबा महामंडळांत भुरग्यां खातीर, विद्यार्थ्यां खातीर आनी सिनियर सिटीजनाक 50% पास सिस्टम आसा. सो तिकीट जर तिकीटीचे 20%च तांकां भरचें पडटलें पास काडलो जाल्यार.
सो हांगाच्यान हांगा आमच्या सावड्डे 25 रुपये तिकीट आसा वाया सांगे. जाल्यार जर पास काडलो जाल्यार 465 रुपये म्हणजे 500 रुपये भितर जातले. म्हयनोभर तो 500 रुपयान ट्रॅव्हल जावंक शकता स्टुडंट. आणि जर बाकीचे आसा स्टुडंट आनी सिनियर सिटीजन हांकां 500 रुपया आणि बाकीच्यांक अरावंड 900 रुपया सुमार पासाचे पडटले. म्हणजे बारीक जर पळयत जाल्यार एक 15 रुपयांनी हांगाच्यान सावड्डे ट्रॅव्हल करूं येता पास काडलो जाल्यार पब्लिकाच्यान. आणि मॅक्झिमम सगळ्यांनी पास काडचे. सो ही गाडी जी आसा ती अविरत चालू उरतली. कारण पास भुरग्यांनी आनी लोकांनी पास काडले की आमकां ते थंय धाडपाचें पर्यायूच जाता. हें करूंक शकना आमी, बंद करूंक शकना. नाजाल्यार एक दीस कंडक्टर नासलो जाल्यार बंद उरतली हें उरतलें. म्हणटकच प्रत्येकान आनी हांव तुमचे कोण सरपंच नाजाल्यार गांवचे जे मुखेल आसा तांकां विनंती करता की तांणी ते पास काडचे. युनेस्को आणि अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघान आयोजित केल्ल्या कल्चरल फोरम ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स ह्या सर्तींत गोंयच्या भुरग्यांनी इतिहास रचला. पुण्याक जाल्ल्या ह्या महासर्तींत कुडचडेच्या शारदा कला मंदिराच्या वट्ट 20 भुरग्यांक 22 इनामां फावो जाल्यात. देखून तांची निवड थायलंड हांगासर जावपी ऑलिंपियाडा खातीर जाल्या. एकाच पंगडाच्या इतल्या भुरग्यांक इनामां मेळपाची ही पयलीच फावट आशिल्ल्यान संस्थेच्या शिक्षकांनी खोस उक्तायल्या. पुण्याक आमच्या शारदा कला मंदिराचे 20 जाणांचे एक पथक, एक टीम घेऊन आम्ही ते परफॉर्मन्स करपा खातीर गेले. ह्या स्पर्धे भितर आमच्या समर्पित वृत्तीच्या शिक्षकांनी जी मेहनत घेऊन ह्या भुरग्यांक तयार केले, त्या भुरग्यांनी बऱ्यापैकी थंय परफॉर्मन्स सादर केलो. आणि तो उत्कृष्ट आनी उल्लेखनीय ठरल्या कारणान थंयच्या परीक्षक म्हणजे ज्यो ज्युरी आशिल्ले तेंचे जे उपस्थित परीक्षक, बाकीचे सगळे उपस्थित प्रेक्षक आणि तांणी तांकां मनापासून दाद दिली. आणि आमकां थंय राष्ट्रीय पावंड्यावयली म्हणजे 22 राष्ट्रीय पुरस्कार आमकां थंय प्राप्त जाले. एक मनशाच्या आनी काम करिना, त्या खातीर लागता ते टीम एफर्ट. आनी टीम एफर्ट्स आमकां बऱ्यापैकी हे सगळे स्टुडंट्स, तांचे पेरंट्स आनी सगळे आमचे टिचर्स आनी आमकां दिल्ले कारणान आमकां हे घसघशीत आनी भरघोस यश प्राप्त जाला. आणि ह्या सगळ्या आनी एक आनंदाची गजाल सांगपाची म्हणजे ही सगळी भुरगीं जी आमकां जे 22 जे आमकां एवॉर्ड्स प्राप्त जाले ह्या 20 भुरग्यां कडल्यान, 20 पार्टिसिपंट्सां कडल्यान 22 एवॉर्ड जितले जे आमकां प्राप्त जाल्यात त्या सगळ्यांक आमकां पट्टाया थायलंड हांगा जावपी ग्लोबल कल्चरल ऑलिंपियाड हाजे खातीर ती सगळी एलिजिबल म्हणजे सगळी पात्र ठरिल्ली आसात. त्या खातीर आमचे फुडलें लक्ष आसा ते पट्टाया थायलंड, ज्या जाग्यार वचून आमी हाजे पेक्षा बरो परफॉर्मन्स करून ते आमी थंयच्यान जे जोडून हाडपाक पळयतात. शिरोडेच्या पंचवाडी मुडाळ वाठारांत पंचायत फंडांतल्यान सुमार 5 लाख रुपया खर्च करून लोकां खातीर फुटब्रिज बांदला. ह्या फुटब्रिजाचे उक्तावण शेनवारा सकाळी पंचवाडीचे सरपंच आनी उपसरपंचांच्या हस्तुकी जाले. पावसाच्या तशेंच बरे दिसांनी नाल्या वयल्यान लोकांक तशेंच भुरग्यांक वतना त्रास जाताले. देखून लोकांची अडचण मतींत घेवन पयल्या प्राधान्यान ह्या पुलाचें काम करून घेतलें अशें पंचवाडीचो उपसरपंच विशांत गांवकारान सांगलें. खूबशे पंच मेंबर येतात जेन्ना पंचायती इलेक्शन जातात वेगळे वेगळे तरेचे आश्वासन दितात. पण म्हागे स्वप्न आशिल्लें की हे जे लोक आसात हो भितरलो भाग आसा तेन्ना हे लोक तुमी पळयलां आसतलें ह्या ज्यो माडी आसात ह्यो 3-4 माडी घालून त्या नाला वयल्यान ते लोक आपल्या शाळेंनी जावं कामाक वताले. पूण भरपूर अशी रिस्क आसताली. केन्नाय भुरगीं आपली पडपाक शकतात, तेंयी पडपाक शकतात आनी अश्यो खुबश्यो घटना घडल्यातय बीन. पूण हें हांवें विचार करून पयली प्रायोरिटी हांव सरपंच आसतना हेका दिल्ली. आनी आयज ही म्हागेली जी स्वप्न आशिल्लें हें हांगा पूर्ण जाल्ले कडेन आसा. कित्याक आयज हे हांव म्हणटा ह्या वाठारांतल्या सगळ्या लोकांचें म्हाका साथ आसा. लोकांनी फुलसो सपोर्ट दिल्ले कडेन आसा. कित्याक हांगा एक इश्यू आशिल्लो जावं प्रॉब्लेम आशिल्लो जाग्याचो
हो जाग्याचो सुद्दां इश्यू जो आसा तो हांवें सॉल्व करून हें काम पूर्णत्वा कडेन व्हेल्ले कडेन आसा आनी हें बरे तरेन जाल्ले कडेन आसा. लोक कितले खूश आसा हें तुमी पळयलां आसतलें. वाट म्हळ्यार कितें जालां, हितून खुबशे रिलेटेड लोक आसात, पूण जेन्ना त्या लोकांलो थोडे प्रॉब्लेम आसा ते सॉल्व करपा जाय, ते पर्सनल प्रॉब्लेम्स आसात, ते सॉल्व करून हांव हांकां वाट दिवपाचो जावं रस्तो दिवपाचो प्रयत्न करतलो. फाटल्या 25 वर्सां सावन कदंबा बशीची सेवा उपलब्ध नाशिल्ल्यान शुक्रारा रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या कार्यकर्त्यांसयत दिवचलच्या वडावल वाठारांतल्या लोकांनी कदंबाच्या संचालकाच्या कार्यालयांत मोर्चा व्हेलो. आरजीपीचो सुप्रिमो मनोज परब, सांतांद्रेचो आमदार गिरीश बोरकार आनी केटीसीचो संचालक हांच्या मदीं बरो वेळ वादावादी जाली. बशी नाशिल्ल्या कारणान शाळेक तशेंच कामाक वचपी लोकांक बरो त्रास सोंसचो पडटा. हे विशीं कितलेशेच फावट कदंबा महामंडळाक निवेदन पत्र दिवन लेगीत महामंडळ कानार केंस उडून आसा म्हणून थळाव्या लोकांनी कागाळ केल्या. तशेंच जुलय मेरेन कदंबा बस सेवा उपलब्ध करून दिवची म्हणून थळाव्या लोकांनी मागणी केल्या. मजगतीं कदंबा संचालकाचो कामकाजाचो कार्यकाळ दर वर्सा वाडोवन दिता. कदंबा महामंडळ लुकसाणीत आसा असो आरोप आरजीचो सुप्रिमो मनोज परबान केला. तशेंच जुलय मेरेन वडावलच्या लोकां खातीर बस सेवा उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी लेगीत तांणी ह्या वेळार केली. जवळजवळ हे कदंबासाठी जवळजवळ 20 वर्सां जावन गेली की आमदाराकडे सांगान पळयले, पंचायतीकडे सांगान पळयले आनी कोणाक सांगान अशें पळयले ते करया करया होच आमकां शब्द येता. आनी ह्या फुडें कोणी आयज पर्यंत कदंबाक म्हणून इशू कोणी केलो म्हणटात, पूण कदंबाचे कोणच ह्या जागत घेयनात. आतां लोक पळयात तुमी मुद्दम 8 ते 9 ते 10 हजार रुपये ह्याच्या वयर काय कोण तरी फॅक्टरीन पयशे कोण पगार काय दिना. म्हणजे आतां दिसाक जर तेजे 80 रुपया गेले पायलटाक जाल्यार ताका उरले पयशे कितले आनी गाडयेक गेले तेजे 20 रुपया म्हणजे 20-20 40 म्हणजे 120 रुपया तेजो खर्च जालो दिसा. म्हणजे ताका उरले कितले तुमी हिशोब केल्या जाल्यार आनी तेणी खावपाचें कितें आनी पोट चलोवपाचें कशें. हो एक प्रश्न निर्माण जाला. हेचेर गव्हर्मेंटाचो आमचो विचारच करिना की ह्या लोकां पासून त्रास काय जाता आनी कित्याक लागून जाता आनी हे लोक कित्याक लागून पाटी उरले. फक्त येता तो म्हणटा हां आमची पाट तपाटली वा तुजें काम जालें हां करया. हेच इल्ल्या वर्सां हे 20 वर्सां आमची अशीच सोंपली. 20 वर्सां जाली आमकां एक गाडी ना आनी इलेक्शना टायमार येता तुमकां कदंबा घालता तुमकां कामाक लायता अशें सांगतात. निवडान येयलं तर कोणूच पळयना आमकां. आमच्या वडाल्या गांवांत कोणूच येयना. आमी फॅक्टरीत कामाक वयता, आमचे भुरगे सगळीं चेडवां वयतात ती 7 4 5 उठतात. त्याच्या उपरांत आमी 7 भायर सरता रातची 8 9 वडावल विलेज लाटांबरचे पंचायत आणि बिचोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी हांगाले सगळे लोक येयला. आतां कितली वर्सां आतां 20-25 वर्सां जाले हे लोक आपले कदंबाक डिमांड करता. एक बसीक पब्लीक ट्रान्सपोर्ट बसीक डिमांड करता. थंयच्यान तांकां मेन रोडा वयल्यान तेंच्या गांवांत जर चलत वयतलो जाल्यार ऑलमोस्ट 5 ते 6 किलोमिटर डिस्टन्स आसा. सो स्कुलान भुरगीं वयता, कॉलेजीन भुरगीं वयता, कामाक वयतात लोक, तांकां सकाळी 4-5 उठून चलपाक लागचें पडटा. आनी जर ती 6 साडे 6 जर पावली कामा वयल्यान नाल्यार स्कुलांतल्यान कॉलेजींतल्यान दनपारां पावली जाल्यार 6 किलोमिटर तांकां चलचें पडटा. म्हणजे ऑलमोस्ट 2 ते 2.5 वरां तांकां नॉन स्टॉप डेली चलचें पडटा वन वे. सो 2 वरां चलतलो ऑलमोस्ट 4 ते 5 वरां तेंच्या लायफांतली फक्त चलपाक वयता. नाल्यार कोणाक तरी लिफ्ट एवरी डे काय सद्दां कोण काय लिफ्ट दिवपाचो ना. सो ते लोक डिमांड करताले की आमकां बस जाय. तेंच्यांनी पंचायतीन रेजोल्युशन घेतलें. पंचायतींतल्यान हांगा तांकां लेटर गेलें. 2019-20 गजाल हा. पंचायतींतल्यान हांगा लेटर गेले डिमांड करतले जाल्यार तेंच्या कडल्यान अजून मेरेन रिप्लाय येवंक ना. हांगा जेन्ना ग्रामस्थ जेन्ना विलेजर जेन्ना पंचायतीन गेले जाल्यार पंचायतीन तांकां रिप्लाय येवंक ना म्हणून भुरगे हांगा येयले. लोकल हांगा येयले. हांगा तेंच्यांनी विचारल्यार ते सांगता कदंबा ना, आमच्या कडेन स्टाफ ना, हे ना आनी व्हडलो एटिट्यूड दाखयता. पाक नाका 2 वर्सां लेटर केल्ली पडोन आसा. विरेशाचें लेटर थंय पडोन आसा. आमदाराच्या लेटराक ते रिप्लाय करिनात. हांगा लोकांचे रिप्लाय पंचायतीच्या लेटराक ते रिप्लाय करिना आनी गॅरंटी दिना. तो म्हणटा आमकां आनी 300 बसी जाय, 100 बसी येतले, आमी कोणाक दितले, प्रायोरिटीचेर दितले. मागीर तुमी कोणाक दितले आमकां खबर ना. मागीर तो सांगता न्यू बस, म्हाजी बस, तुजी बस कितें तरी स्कीम सरकारान केल्या म्हणून आनी ती पोंडा केप्या थंयच्या तालुक्यान ते पायलट बेसिसाचेर चालू करता. जाल्यार बिचोली तालुक्याचें कितें, हांगा ह्या लोकांचें कितें. आमी म्हणटा ह्या लोकांक तेंचो न्याय मेळपाक जाय, कदंबा मेळपाक जाय, पब्लीक ट्रान्सपोर्ट ह्या लोकांक मेळपाकूच जाय. कित्याक एवरी टायम जर हे लोक जर अशेंच चलपाक लागलेले हेंची प्रोडक्टिविटी कितें, हेंचे अर्निंगाचें कितें.
मोटरसायकली घेवन तांकां बाबड्यांक वयचें पडटा, थंय व्हरून दवरचें पडटा. म्हणजे जें काम 5 रुपया 10 रुपया 15 रुपयान जावपाक जाय त्या जाग्यार 50 रुपया 60 रुपया लागता. आनी त्या भुरग्यांचे सगळे चडशे जे आसा पळय ते डेली वेजीसाचेर वयतात. हांगा कोण व्हडले गव्हर्मेंट सर्वंट ना, व्हडले पोजिशनाचेर कोण ना. चडशे लोकल सादारण लोक आसा जेंचो पगार 7 ते 8 हजार 10 हजाराच्या भितर आसा. हेंचें जीवन कितें हें सरकारान खंय तरी चिंतपाक जाय. आनी हांगा जो MDचो आनी जो चेअरमॅनाचो जो एटिट्यूड आसा हांकां दिसता कदंबा आपली म्हणून, आपली ओन प्रायवेट खंय म्हणून. तांकां सांगपाक सोदता एवरी इयर तुमी 100 करोड आमकां लॉसान घालतात. एवरी इयर तुमचें ऑडिट जाता, ही कदंबा कॉर्पोरेशन ही लॉसान आसता. आनी तरी ते MDक थंयसर तेंच्यांनी हें दिल्लें आसा, एक्सटेन्शन दिल्लें आसा. परते ते चेअरमॅनाक ते एक्सटेन्शन दितात. परते तोच गोलमाल, तोच स्कॅम, तेच करप्शन करून ही कदंबा आयज फोंडान घातलेली हेंच्यांनी. हें आमचें डायरेक्ट एलिगेशन. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.